बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूंची तुमकां खुद वळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणां. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येयस करूंक थोडे कडेन भें व बिडा नासतना हांवें तुमकां बरयलां. कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां म्हणजे ओंड भावार्थ्या मदें क्रिस्ता जेजूचो मुनियारी म्हाका केला आनी विदेशांचें समर्पण ताका मानता तसलें आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केल्लें जावचे खातीर देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका ताणें देणें नेमलां. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत हांव देवा पासत वावुरलां ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. ओंड भावार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावंक म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या कुरण्यांनी व्हड व्हड खुणां आनी विस्मितां करून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन क्रिस्तान म्हजे उद्देशी केला ताची मात खबर हांव व्हडविकेन सांगतां. अशें जेरुसल्याक तावन इर्ल्याक पर्यान भोंवडो मारून क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली. पूण जो क्रिस्ताचें नांव परगट जालां, जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दवरलां. कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुनयादीचेर बांदूंक म्हाका खोशी नासली. परतें जाल्यार हें बरयलेलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें. जांकां ताची खबर परगट जावंक जाय ती म्हाका पळयतली आनी जाणी ताचे विशीं आयकूंकूच ना ती समजतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताचे बळान आनी पवित्र पावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. सबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलच्या कुळीताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. राष्ट्रांचे दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. शेकांत शेक प्रिथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खी पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. सबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुकदोम आसलो. हो ताची गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचें चडशें वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुकदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकदमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुकदमपण काण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें?
कोणूक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुक्तमपणा वेलो निखळायल्या उपरांत कोणे तरी म्हाका आपणांगेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाचे एकल्या रीणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितलो देवो आसाय? तेणें जाप दिली, 100 मापान तेल. ताणें ताका सांगलें, तुजें रीण पोत्र घे, बेगीन बोस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तुका कितें देवो आसाय? ताणें परतिपाल केलो, 100 मापान गो. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पोत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नादबुदाच्या मुद्दमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लागीं चलता गळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवितीचे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण दोनयान त्या मुकदमाक व्हरनिलो. नियाळाक आदार. आमी कसलें ना कसलें काम करून आमचें पोट भरतात, आमच्या कुटुंबाचें उदारपसन करतात. काम सारकें करप, बरोबरच्या सहकार्यांक मानान लेखप, वेळाचें म्हत्व सांबाळप, प्रमाणीकपण हेंवूय तितलेंच गरजेचें. शुभ वर्तमानांत आमी वाचतां, सुरवेक थावन मुकदमा थंय सांगल्यात ते गूण दिश्टी पडनात, पूण हिशोब घेवच्या वेळार आपलें मन बदलता. आपूण साल्वार जावचे पासत दुसऱ्या रीणकारा थंय मोवाळटा आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण दोनी मुकदमाक व्हरनिता. रोमकारांची चीट आमकां स्पश्ट करता आमी खरेंच बरीं मनशां म्हणून. भावार्थाची वळख आमकां आसा देखून तुमच्यान एकामेकाक बूद दिवंक जाता. आनी शुभ वर्तमान परगटचें म्हणण्यारपणूय आमकां आसा. आमचे वडील, आमचे यादनीक, तांकां आमचो बरो सहकार आनी तेंको दिलो जाल्यार आमी शुभ वर्तमानाची परगटणारां जावंक पावता. स्तोत्र आमकां उगडास करता. प्रमाणीकपण आनी नीट ताचे सोदरेचे खांबे. लेणावळीच्यो कर, इन्कम टॅक्स सारकें फारीक करून आनी दाव्या वांटो गरजेवंतांक आनी बऱ्या वावराक दिवन प्रमाणीकपण आनी नीट सांबाळुया. जें कितें आमी करता तें हांसत्या तोंडान आनी खुशालकायेन करुया. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. मागणें. कुटुंबांत, समाजांत प्रमाणीकपणान आनी नितीन जिवंक आमचेशी राव जेजू.